लोकविश्वास प्रतिष्ठानचो अध्यक्ष ह्या नात्यान फोमेंतो ग्रुपान जी आंबी चले तुंबी चले ह्यो कार्यक्रम आयोजीत करून गोयच्या एक स्पेशल भुरग्यांक मेन स्ट्रीम प्रवाहांत हाडपाक जो कितें प्रयत्न केला ह्या बद्दल हांव तांचे खरोखर मनापासून आभारी आसा। एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे की एक कॉर्पोरेट हाऊस एक भुरग्यां कडेन संवेदनशील दृश्टीन पळयता, तांकां समाजांत वेगळें बऱ्यापैकी स्थान दिवपाचो प्रयत्न करता आणि गेले जवळ 2-3 वर्सां हो उपक्रम तांचो चालू आसा आणि गेले 2-3 वर्सां ह्या उपक्रमांत तांणी लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या भुरग्यांक सहभागी करून घेतले। भुरग्यांनी आमगेल्या परफॉर्मन्स बरे दिल्ले आसात आणि एक प्रकारची तांची वेगळी आयडेंटिटी एक समाजांतूय जाता आणि त्याच प्रमाणे प्रतिष्ठान आनीक फोमेंतो जे विशेष विभाग ह्या भुरग्यां खातीर कितें काम करता आनी एकंदरीत संपूर्ण समाजांत ह्या भुरग्यां कडेन खंयचे पद्दतीन पळोवपा जाय हे दृश्टिकोन व्यापक दृश्टिकोन तयार जाता। ह्या खातीर ह्या उपक्रमाची अत्यंत गरज आशिल्ली। I am from Fomento and very happy that student is taking care of us now this year and looking forward. They are doing really excellent work. I am impressed the way the student is reaching to each and every person, every person, village to village and schools to schools, because this is tomorrow. So Lokvishwas we have taken over last 3-4 years we are here now. 4 years I think so we are now, and we have got first I had started with the 7 students and now our strength not only Lokvishwas, I am working with south, east, west, north Goa totally, and Goa then in national wise and international wise we are working with the small special children especially and all categories.